सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण गोंय ट्राफिक सेलान 530 वाहन चालकांचे परवाने निलंबना खातीर धाडल्यात. सोरो पिवन गाडी चलोवप, गाडयेर आसतना मोबायलाचेर उलोवप तशेंच गुड्स कॅरियर गाडयेंत पॅसेंजरांक बसोवप अशा 3 कायद्यांचे उल्लंघन केल्ल्या वाहन चालकांचेर ही कारवाय जाल्या, अशी माहिती येरादारी पुलीस विभागाचे अधीक्षक धर्मेंद्र आंगले हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. सस्पेन्शन म्हणटा तें एज पर सुप्रीम कोर्ट कमिटी पळय आसा हाजे प्रमाणे आमकां तें धाडचें पडटा. आनी अप टू डेट अरावंड 570 सुमार केसीस लायसन्सां आमी फॉर सस्पेन्शन पर्पज धाडल्या टू एडिटीज. कसले वायलेशन ते म्हणजे एक 5-6 कॅटेगरी आसा त्यो टोटल. तातूंत भितरले आतां आमी धाडल्या त्या हिशोबा प्रमाणे कॅरिंग पॅसेंजर्स इन गुड्स कॅरियर म्हणजे गुड्स व्हेहिकलान पॅसेंजर जर तर बसला जाल्यार ताजेर तो इज लायबल फॉर कॅन्सलेशन ऑर सस्पेन्शन ऑफ लायसन्स. मागीर युजींग मोबायल फोन ड्रायव्हिंग करता आसतना यूज करता तसली केसी धाडूंक मेळटा. आनी सोऱ्याची ड्रंक अँड ड्रायव्ह ह्यो अश्यो 3 कॅटेगरीन आमी धाडिल्ल्यो आसा.